फाटल्या वर्सा गोंयांत कॅश फॉर जॉब प्रकरणांनी गोंयांत धुमाकूळ घातिल्लो. धक्कादायक गजाल म्हटल्यार ह्या प्रकरणांनी बायलां दुबावितांचो आंकडो चड आशिल्लो. कॅश फॉर जॉबाचेर विधानसभेत घातिल्ले प्रश्नाचेर मेळिल्ल्या लेखी जापेत 41 केसींतले फकत 6 प्रकरणांनीच आरोपपत्र दाखल केला. फाटल्या वर्सा 2024 गोंयांत कॅश फॉर जॉब प्रकरण गाजिल्ले. दर दिसा नवी बायलां दुबावितांची नांवां सामकार येताली. हे प्रकरणांनी कांय आमदार मंत्र्यांच्या स्टाफाचोय सहभाग मेळिल्लो. चौकशी चालू असताना एका दुबावितान आत्महत्या करपा मेरेन हे प्रकरणाची व्याप्ती पाविल्ली. हे कॅच फॉर जॉब प्रकरणाच्या तपासाचेर विधानसभेत विजय सरदेसायान घाल्ल्या प्रश्नाचेर मेळिल्ली जाप अजापाची आसा. हे जापेवेल्यान कॅश फॉर जॉब प्रकरणाचो तपास कासव गतीन चालू आसा हें स्पश्ट जाता. प्रकरणाचो तपास चालू आशिल्ल्यान दुबाविता आड केल्ल्या कागाळींच्यो प्रती दिवपाक शकनात अशी जाप विधानसभेत सरकारान दिल्या. वर्स 2024 आणि वर्स 2025 हे 2 वर्सांत कॅश फॉर जॉबाच्यो 41 केशी. वर्स 2023 7 केशी नोंद, तातूंतल्या 4 केशींनी आरोपपत्र दाखल. वर्स 2024 34 केशी नोंद, तातूंतल्या फक्त 2 केशींनी आरोपपत्र दाखल. फाटले 2 वर्सांतले 41 केशींतल्या फक्त 6 केशींनी आरोपपत्र दाखल. ज्या 6 केशींनी आरोपपत्र दाखल केला तांची ट्रायल सुरू जाल्ली ना. वर्स 2023 आणि वर्स 2024 कॅश फॉर जॉबांची प्रकरणां पळयत जाल्यार सगळ्यात चड वास्को आणि दिवचल पोलीस स्टेशनात दरेकी 7 केसी नोंद जाल्या. खंयच्या पोलीस स्टेशनांनी कॅश फॉर जॉबाची कितली प्रकरणां आसात ती पळोवया. दिवचल कॅश फॉर जॉबाची 7 प्रकरणां, 2 प्रकरणांची ट्रायलां पेंडिंग, 5 प्रकरणांचो तपास चालू आसा. वास्को 7 कॅश फॉर जॉब प्रकरणां, सगळ्या प्रकरणांचो तपास चालू आसा. पणजे 4 प्रकरणां, सगळ्या प्रकरणांचो तपास चालू आसा. आक्षे 3 प्रकरणां, सगळ्या प्रकरणांचो तपास चालू आसा. फोणे कॅश फॉर जॉबाची 3 प्रकरणां, सगळ्या प्रकरणांचो तपास चालू आसा. म्हापशे 3 प्रकरणां, सगळ्या प्रकरणांचो तपास चालू आसा. म्हाड्डोळ 2 कॅश फॉर जॉबाची प्रकरणां, दोनूय प्रकरणांचो तपास चालू आसा. पर्वरेंत 2 प्रकरणां, दोनूय प्रकरणांचो तपास चालू आसा. काणकोण्यात 2, दोनूय प्रकरणांचो तपास चालू आसा. कोलवाळे 1 प्रकरणाची ट्रायल पेंडिंग आसा. वाळपैत 1 प्रकरण, ह्या प्रकरणाची ट्रायल पेंडिंग आसा. वेर्ण्या 1 ह्याही प्रकरणाची ट्रायल पेंडिंग आसा. पर्वरी 1 कॅश फॉर जॉबाचे प्रकरणाची ट्रायल पेंडिंग आसा. ओल्ड गोवा 1 प्रकरण, ह्या प्रकरणाचो तपास चालू. कुर्तरी 1 प्रकरण, ह्या प्रकरणाचो तपास चालू. मडगांवा 1 ह्या प्रकरणाचो तपास चालू आणि मुरगांव 1 प्रकरण, ह्याही प्रकरणाचो तपास चालू आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरेश गांवकर.